RDX गोवा चॅनलतर्फे हांव सोनम मोरजकर अस्तुरी ह्या कार्यावळीन तुमचं माय मोगाचो येवकार करता. सध्या आमी आसा पेडण्याच्या डॉक्टर मळीकच्या फार्मार आणि म्हज्या बरोबर आसा MA इन आर्किओलॉजिस्ट ही पदवी घेतिल्ली बाय सावनी शेटये. सावनी, तुझो येवकार आमच्या कार्यावळीन. तू इतले बिझी असून तुवें आमकां आयज वेळ दिलो आणि ह्या सुशागादच्या जाग्यार तुवें आमकां इंटरव्यू आपयलो म्हणून तुका पयली थँक्यू. थँक्यू. सुरवात करच्या पयलीं तुका हांव सांगूंक सोदता की एक 10-15 दीस पयलीं हांव इंस्टाग्राम यूज करतना तुजो एक हांवें लयराई आनी मोरजाई बद्दल उलयतना एक व्हिडिओ पळयल्लो आनी जशें तुवें आयकलें की हांव मोरजकर, सो तूं म्हाज्याच देवी बद्दल उलयतालें. तुजी स्पेशालिटी इज इन इंडियन कल्चर, ताचे बद्दल कितें तरी सांग. ही तुका आवड खंयच्यान सुरू जाली? बिकॉज ही पदवी आसा पळय ही चड लोकां कडेन, म्हाका तरी दिसना चड लोकां कडेन आसा. आनी इंडियन कल्चर म्हणजे हिस्ट्री आयली, इतलें सगळें आयलें, हें खंयच्यान सगळें निर्माण जालें? सो म्हाका ल्हानपणा हिस्ट्रीन आवड आशिल्ली. हिस्ट्री, हेरिटेज, विच इज व्हेरी रेअर इट सेल्फ. हय. सो हिस्ट्री आवड म्हणजे आमी युजली भुरग्यांक हिस्ट्री टेक्स्ट बूक किंवा हिस्ट्री एग्जामीक आवडना. बिकॉज कितें जाता आमी हिस्ट्री म्हणजे म्हाकाय सुद्दां इन्क्लुडेड की एग्जामीच्या वेळार आमी फक्त डेट्स पाठ करता ना, ते टिचर म्हणजे राजांची नांवां तांचें कितें जालें आनी आमकां दिसता की हें म्हाका कित्याक इम्पॉर्टंट, म्हणजे ही डेट हांव याद करून म्हाका कितें लायफान फरक पडपाचो आसा अशें सगळें एग्जामीचे एक दीस पयलीं तरी दिसतात. म्हणजे इवन हिस्ट्री शिकपी स्पेशलायझेशन हिस्ट्री आनी जिओग्राफी हॅज ऑलवेज बीन मातशें वाय सब्जेक्ट्स. सो जेन्ना आमी हिस्ट्री म्हणजे बियॉन्ड द डेट्स आनी किंग्स नेम स्टोरीज म्हणून पळयतात किंवा तातूंतल्यान कितें तरी शिकपाक मेळटा की एकटो चुकलो, एकटो कड्ड्यान पडलो म्हणजे फाटल्यान शिकपाक शकता न्ही तातल्या कडल्यान. सो किंवा ताणें कितें तरी बरें केलां ताचे वयल्यान हांव शिकपाक शकता. सो वेन वी लूक एट हिस्ट्री फ्रॉम दॅट एंगल न्ही इट इज व्हेरी मच हेल्पफूल. आनी म्हाका ल्हानपणांतल्यान म्हणजे म्हजो बापूय आमकां जेन्ना खंय घेवन वतालो, ही हॅड दॅट हॅबीट ऑफ मेकिंग अस एक्सप्लोर द प्लेस. तेन्ना अशें हेरिटेज टुरिजम गायड्स इतलें नाशिल्लें, पूण ही वूड आतां आमी जर इवन सादें म्हणजे मालवण सुद्दां वतना म्हाका याद आसा, हांव 5वेन आसतना आमी मालवण गेल्ली. सो ताणें मॅप हाडलो, खंय आसा तें पळय. गोवा आमी पर्वरीच्यान मालवण वता जाल्यार खंय म्हणजे सारको प्लॅनिंग करून ह्या सिस्टमान पावले. हय. सो मालवणान खंय आसा आनी कितें आसा ताच्या बद्दल एक पुस्तक हाडून दिलें ल्हानशी तेन्ना गायड बूक. सो एक इंट्रस्ट तयार जालो. सो आय स्टार्टेड लुकींग एट हिस्ट्री फ्रॉम दॅट क्युरियस मायंड की अशेंच कित्याक तशेंच कित्याक करून. आनी ताका लागून म्हणजे आनी मागीर 7थाक आसतना आमकां आर्किओलॉजी बी आशिल्लें टेक्स्ट बुकान. सो आफ्टर 10th स्टँडर्ड आय वॉन्टेड टू गो इन दीस सायड की लर्निंग मोर अबावट आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री बी अशें आनी एस्पेशली गोवा हिस्ट्री. सो 10वेन आसतना हांवें करियर कावन्सिलींग एक अटेंड केल्लें आनी तें मनोहर पर्रीकरान अरेंज केल्लें तेन्ना. आनी तेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारिल्लो की म्हाका अशें इंट्रस्ट आसा. सो थंय एक म्हणजे पॅनल आशिल्लें तांणी सांगिल्लें डेक्कन कॉलेज म्हणून कॉलेज आसा पुण्या, सो थंय तूं वचूं शकता. विच इज वन ऑफ द बेस्ट, आय थिंक. विच इज वन ऑफ द बेस्ट आनी इट इज ओल्डेस्ट. आनी डेक्कन कॉलेज हॅज इट्स ओन लॅबोरेटरी फॉर हिस्ट्री. And if not mistaken, Savni, it is very difficult to get entry in that college also. Very limited seats. Very limited seats. Because there are never not many people doing archaeology. सो हांवें 11वेन आसतना ठरयलें त्या करियर गायडन्साक की म्हाका ह्या कॉलेजीन वचपाक जाय. त्या पॅनलिस्टान म्हाका सांगलें की म्हणजे अशें कॉलेज आसा, डिटेल्स खबर ना, तूं फायंड आवट कर. सो गुगल कोणाक विचार. आनी 11वी नंतर हांवें जितले गोंयान कितें कोर्सीस जातात, टॉक्स जातात हिस्ट्रीचे, सगळें हांवें अटेंड करतालें. सो आय वॉज बिल्डींग ऑन माय हें टू गेट इन टू दॅट कॉलेज, म्हणजे बिल्डींग ऑन माय नॉलेज हें. आनी आर्किओलॉजी इज लिटल बीट डिफरंट फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री इज मोर ऑन ओरल स्टडीज किंवा बुक्स म्हण, रेकॉर्ड्स म्हण. आर्किओलॉजी इज एक्चुअल फायंडींग. आतां रेकॉर्ड्सांनी इफ आय एम रायटींग अबावट एनी किंग आय वील रायट वॉट आय वॉन्ट न्ही. आनी किंगाचो एक किंग आसा, ही इज आस्क्ड मी टू रायट हीज लायफ. म्हज्यान हिम्मत तरी जातली ताच्या अगेन्स्ट कितें बरोवपाक. आनी तो किंग म्हणजे आय एम टॉकिंग अबावट 15th-16th सेंच्युरी. तो थंयचे थंय तलवार काडून म्हाका मारूं शकता. इट इज एज ताची जर चाळवलें दे कॅन डू दॅट. तुवें कंप्लीट एड्युकेशन पुण्या केलें? हिस्ट्री हांवें BA गोंयान केलें. मास्टर्स हांवें पुण्या केलें. गोंयान खंय केलें? देंपे कॉलेजीन BA हिस्ट्री केलें. आनी थंय म्हाका गोंयचे चडशे मेळ्ळे. म्हणजे आमकां प्रजल सर शिकयतालो. ही वॉज व्हेरी पॅशनेट. प्रजल साकरदांडे सर, ही वॉज व्हेरी पॅशनेट अबावट हिस्ट्री. हय. सो आमी डिफरंट म्हणजे हेरिटेज ट्रेल्स व्हरून दाखय भुरग्यांक बी अशें तो करतालो. सो ताचे फॅक्च्युअल लर्निंग आर्किओलॉजीन कितें जाता, जशें हांवें तुमकां म्हणलें की जर म्हाका रेकॉर्ड्स आसा, आय कॅनॉट ओनली बिलीव इन रेकॉर्ड्स ऑर ओनली इन ओरल हिस्ट्री बिकॉज दॅट कूड बी चेंज्ड.
हांव बरयता ते फाल्यां खरेंच आसा ते आर्किओलॉजीन कितें करतात आमी. इफ आय एम टॉकिंग की हरप्पन पीपल यूज टू ईट सर्टन कायंड ऑफ ग्रेन्स. सो आमी एक्चुली खणून आमकां जे बाउल्स बी मेळटात न्ही ताचे केमिकल स्टडीज जाता. आणि देन ते रेजिड्यू आसता की हां वीटाचे रेजिड्यू आसा ऑर दीस पेपर इज यूज. बेस्ड ऑन दॅट इट इज प्रूव्ड. देन वी क्रॉस चॅक. बिकॉज सगळेच सायन्सान तशें म्हाका पॉट मेळटलें अशें ना. सो देन वी क्रॉस चॅक की खंय रेकॉर्ड्स बरयला किंवा एक ट्रेडिशन फॉलो करतात लोक. आणि हेच क्रॉस चेक करपाक तुका खंय खंय भोंवचें पडलें? आमकां जेन्ना कॉलेजीन म्हणजे इट इज कंपल्सरी फॉर आर्किओलॉजी डिग्री जर जाय जाल्यार एक्सकवेशन इज कंपल्सरी. हय. So we were taken to Rajasthan for 15 days, 15 to 20 days, and it was a small village contemporary to Harappan civilization. आणि आमी राजस्थानचे ते उदयपूरच्यान एक 3 hours असो तो भितरलो गांव. आमी थंय आमकां एक घरशें दिल्लें. टिपिकल विंटरान आमी राजस्थानान रावतालीं. सकाळीं वचप खणप आनी खणप म्हणजे कशें अशें झाडां रोयता तशें खणप न्ही. एक टुचूक टुचूक एक 2-2 सेंटीमीटर खणप. कित्याक खणटना भितर जर कितें आसा हंडो तो आमी फोडूंक जायना. सो पयल्या दिसा आमकां एक्सकवेशन आशिल्लें. इट वॉज अ स्कूल ग्राउंड. सो वयल्या जमनीर सगळे लोकांचे वावून आसा ते इट्स लायक यू गो डिपर यू फायंड ओल्डर थिंग्स. वयर आमकां विमल पान मसालाचे पावचेस आनी म्हणजे भुरग्यांनी कितें पेन्सिलीचे उडयला पेनाचे बुकल्स आनी मोडके हे कोल्ड ड्रिंकचे सगळे. कोल्ड ड्रिंक बी त्या गांवांत तितले ना बट अशें बॉटलीची कॅपां तेच म्हणटा कॅपां. सो ते मेळटाले आमकां. आनी आमकां म्हणजे दॅट इज लायक आफ्टर 100 years जर कोण आमचे बद्दल अभ्यास करतलो आमचें जनरेशन तांकां हेच मेळपाचें आसा. देन वी स्टार्टेड गोईंग लिटल डिपर आनी वी फावंड हरप्पन वॉल एक ग्रेनरी. ते टेक्स्ट बुकान आसता पळय अशें. इट वॉज लायक ड्रीम कम ट्रू. आणि हरप्पन सील ल्हान ल्हान आशिल्ले बट दॅट वॉज लायक टू टीच अस हाव एक्सकवेशन हॅपन्स. सेकंड इयराक आसतना आर्किओलॉजीन वेन आय वॉज डुईंग माय मास्टर्स वी वर लर्निंग मोर ऑन इंडियन आर्किटेक्चर. आणि इंडियन आर्किटेक्चर एस्पेशली टेम्पल्स किंवा केव्स इज समथिंग नीट इज स्पिरिच्युअल एज वेल एज सायन्स. तुवें स्पिरिच्युअल म्हटलें म्हणून म्हाजी सुद्दां तशी चड तुज्या इतली चड आवड ना पण आय ऑल्सो लायक टू नो अबाउट आवर टेम्पल्स. आनी तुवें एका इंटरव्यून म्हटलां सुद्दां की गोवा इज नॉट अबाउट इट्स बीचीज एंड बूज. म्हणजे ॲक्च्युली प्रत्येक गोंयकाराक दिसतात की जेन्ना भायलो मनीस म्हणटा पळय तुमच्या गोंयान फक्त बीच आसा हे आसा. एज अ रियल गोवन तुमकां रियलिटी खबर आसा की बाबा इतलेंच ना आमच्या कडेन कल्चरूय आसा आमची हिस्ट्री वेगळी आसा आनी आमची देवळां वेगळी आसा. हे जे देवळांचे बद्दल तुजें नॉलेज आसा पळय हे तूं फक्त वाचून जाणा की तूं प्रत्यक्षात वचून जाणा की तुका तुजे कोण्या पयलीं तुका कितें सांगलेलें. सो देवळांचे किंवा हे जे कल्चरचे नॉलेज आसा पळय इट्स अ वास्ट इट्स लायक समुद्र. हय. ओके. आनी जो आमकां टेक्स्ट बुकांनी तुजे हांवें व्हिडियोज पळयला तूं डिटेल बाय डिटेल इतलें तुका खबर आसा पळय जी विच आमच्या जनरेशनाचे कोणाकूय इजिली कळचे ना. सो वन इज म्हणजे आर्किओलॉजीचो बेज क्लियर जाला. बेज क्लियर आमी आर्किटेक्चर शिकता. त्या आर्किटेक्चरा फाटल्यान 2 मिनींग असतात. एक आसता युटिलिटी म्हणजे एक आतां सभा मंडप आसा. सभा मंडपाचो युटिलिटी म्हणजे वापर कितें जाल्यार सभा घेवपाक. पण ताच्या फाटल्यान एक स्पिरिच्युअल मिनींग आसता. म्हणजे हांव तुका जनरल देवळा बद्दल सांगता विच इज मोस्टली फॉलोड इन 99.9% ऑफ टेम्पल्स. आमी देवळाक एक मनीस म्हणून धरता. इट्स लायक वास्तू पुरुष. ओके. इट इज लायक अ पर्सन सिटेड लायक दीस असो. आणि अशी आसा तर न्हिदून हांव असो वयलो पार्ट म्हजो उबो आसा असो बशिल्लो आसा आणि हे असो आडवो आसा. जर आमचे जे फर्स्ट आमी जो हाफ एक मंडप आसता आमी खंयच्याय देवळान वतगीर दॅट इज कॉल्ड एज मुख मंडप. मुख इज वॉट फेस. फेसा वयल्यान तुका कळटा एक बाबा जनरल आयडिया येता देवूळ खंयचें कोणाचें एक आयडिया येता. दॅट इज लायक आमकां फेस पळयतगीर कळटा मनीस कोण खंयचो कितें तो. मागीर आमी तो आनी दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ध मंडप. द स्पिरिच्युअल थिंग बिहायंड इट इज तुजें मायंड तेन्ना अर्दे भायर आमी देवळान आयला बट अर्दे घरा आतां वचून हें करपाक जाय आनी खंय म्हाका आनी कितें करपाक जाय. हे देवूळ जावन दुसऱ्या देवळान वचपाक थोड्यांचे कशें आसता हे देवूळ जावन खंय जेवपाक वचपाक जाय किंवा अर्दे हातून मायंड आसता. देन वी कम टू सभा मंडप. आणि हिंदुइजम हॅज बीन धर्म अर्थ काम अँड मोक्ष ऑल 4 आर इम्पॉर्टंट. धर्म इज नॉट रिलिजन. धर्म इज ड्युटी. माय धर्म विल चेंज एट एव्हरी टाइम. एट हाऊस माय धर्म इज डिफरंट. एट टीचिंग माय धर्म इज टू टीच. कामार मनीस वेगळो देवळान मनीस वेगळो. करेक्ट. सो तुझे ड्युटीज विल चेंज. सो दॅट इज धर्म. अर्थ इज युअर
म्हणजे फक्त हांव देवूच करतलो, हांव पुस्तकाच वाचतलो, कामाक वचना, म्हाका घराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. करेक्ट. म्हणजे एस्पेशली लायक दॅट इज अर्थ. थोडे सेवेच्या नावान घरूच सोडून वता तर हय. सारकें तें सारकें. सो काम इज युजली कामसूत्रा बी म्हणटा पळय आमी, इट इज नॉट ओनली अबाउट सेक्शुअल हें. काम इज डिझायर्स ऑर अट्रॅक्शन्स ऑर भितरले एस्थेटिक्स. सो कामसूत्र जो बूक आसा, लॉट म्हणजे युरोपियन आनी ताका एक नॉर्मल फक्त इट्स अ बूक अबाउट सेक्स आनी अशें करून उडयला. तातूंत पेंटिंग्स कशे आसचे, डिझायन कसो आसचो, पेंटिंगान म्हणजे तुजे आणि पयलींच्या देवळांनी सुद्धा आय थिंक इट वॉज ऑल बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द Part होल of the युनिवर्स. nature, हय. अँड लास्ट यू डू ऑल थ्री अँड देन यू आर मोक्ष. फक्त एकूच केलें म्हण जायना. सो टेम्पल इज ऑल्सो लायक दॅट. सो एंटर केलें आमी अर्ध मंडप. सभा मंडप इज वेर यू डू ऑल द सभाज. टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ रिलिजियस प्लेस, इट वॉज ऑल्सो अ प्लेस वेर यू कूड डू, म्हणजे इट वॉज अ कोर्ट. इवन अजून गांवांनी कोणाचे झगडे आसत जाल्यार ते देवळान सोडयतात. हय लग्न लग्न करता. इवन पंचायतीचे सुद्दां थंयच, म्हणजे गांवान कोणाक वोट करप ना करप हें बी खुबश्या गांवांनी अजून देवळांनीच ठरता. म्हणजे इट इज लायक अ मिटींग प्लेस. टेम्पल ऑल्सो ॲक्ट्स एज अ स्मॉल बँक फॉर पीपल. देवळाचे लोन दितात, अजूनही दितात, म्हणजे गांवागांवांनी अजूनही दितात की देवळाच्या फंडपेटीतले कोणाक इंट्रस्टाचेर लोन दिता. आणि देवाक तुमी साक्षी दवरून इन गुड फेथ इट इज टेकन दॅट यू वील गिव इट खुबश्यो गोश्टी म्हाकाय खबर ना, आमचे कोण आयकता तांकांय खबर आसतना. हे थोड्यो असल्यो गोश्टी आसा पळय, फक्त जेन्ना कोण सांगता, जेन्ना कोण एक मेसेज दुसऱ्या व्यक्तीक मेसेज पास करता तेन्नाच ह्यो गोश्टी कळटा. सो सभा मंडपान हे सगळे म्हणजे तुमचे नॉर्मल धर्म अर्थ काम हे सगळे सभा मंडपान येता. दॅट इज यूज्ड एज अ कोर्ट, दॅट इज यूज्ड एज अ पब्लीक प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट. म्हणजे थंयच तुमचो नाटक आसतले, उत्सव डान्स आसता आनी आसतले, कितें उत्सव, आसता. सगळे एन्जॉयमेंट. बिकॉज आमी फाल्यां अशें म्हणूं शकना हांव फक्त देव देव करतलें, हांव कांयच एन्जॉय करचें ना. इट्स नॉट पॉसिबल ना, फॉर अ ना, ना. ह्युमन बींग. देन यू गो सेकंड स्टेप, म्हणजे आतां आमी जंय फंडपेटी बी हें आसतात सेपरेट करतात पळय, दॅट स्पेस इज कॉल्ड एज अंतराळ. आणि थंय युजली लायट कमी आसता, म्हणजे गर्भकुडीच्या भायलो स्पेस इल्लोसो. अंतराळ इज वॉट, ही तुमची जाली पृथ्वी इंटरवल आणि कसो मदलो एक Gap स्पेस. कसो, हय, हय. पृथ्वी आणि भायल्या युनिवर्साच्या मदलो स्पेस दॅट इज अंतराळ. पृथ्वी इज वेर युअर सभा मंडप इज. पृथ्वीर आमी हेच करपाचें, फायनली स्पेस थंयच वचपाक जाय. सो अंतराळ इज लायक दॅट. अँड देन यू गो टू गर्भगृह. गर्भगृह जर आमी जुन्या देवळांची पळयत न्ही, ल्हान असतात. इवन तिरुपती सारकें मंदिर, तिरुपती इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स. इवन पद्मनाभ स्वामी इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट, म्हणजे तांचे 4 गोडाऊन आसात गोल्डान भरिल्ले. इवन इन दॅट टेम्पल थंय ट्यूबलायट्स ना. कित्याक, म्हणजे आमकां केन्ना तांकां परवडना म्हणून. जाका गोल्डाची मुर्ती आसा येदी व्हडली, तांकां ट्यूबलायट्स तांणी कित्याक घालूं ना. तर बेजिकल थॉट इज, तुम्ही जे सगळे लाईट, म्युझिक, डान्स, एंटरटेनमेंट, यू डू ऑल दॅट इन युअर सभा मंडप. नाव यू आर गोईंग टुवर्ड स्पेस. स्पेस इज डार्क आणि दॅट इज युअर मेडिटेशनल स्पेस. थंय म्युझिक, म्हणजे देर इज नो केओस देर. अँड द नेम इज ऑल्सो गर्भगृह. वॉट इज गर्भ? अ मदर्स वूम्ब. सो इट्स अ व्हेरी क्लोज, नीट, ब्लॅक, सेक्रेड स्पेस. थंय फक्त आवय आणि भुरगो आसा. देर इज नो केओस देर. So that is where you connect, and you connect to your deity like a child would connect to mother. Very beautifully explained, very beautifully So explained. that is the whole म्हणजे भायलो जर म्हणून थंय खुबशा जुन्या देवळांनी स्पेशली इन साऊथ इंडिया ते नॅचरल लाईट असता. बिकॉज देन यू कॅन एक्सपिरियन्स दॅट एनर्जी आणि मेडिटेशन. पण ते मुद्दम ट्यूबलाईट केन्नाच घालनात. सो दॅट इज द रिजन. म्हणजे तुम्ही मुखमंडपाच्यान एंटर केले, सभा मंडपान तुम्ही सगळें एन्जॉय केले, लाईफ हें केलें, म्हणजे दॅट इज युअर पृथ्वी. अंतराळ अँड देन क्लोजर स्पेस. तुझे इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओ पळयला हांवें, तुजो युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ पळयलो रणवीरा वांगडा. ताचे बद्दल कितें तरी सांग. ओके, दॅट इज लायक 2022चे बिगेस्ट हायलायट फॉर मी. आणि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी जी म्हजे कडेन आयली, अमी गणत्रा म्हणून आसात ते, तिचो स्वताचो रामायण महाभारताचेर खूब बरो रिसर्च आसा. आणि शी कम्स फ्रॉम IIM बॅकग्रावंड, म्हणजे वर्कड इन अ कॉर्पोरेट हें. आणि स्टार्टेड रिडींग मोर अबाउट रामायण. आणि तिका ओरिजिनल रामायण वाचलें तिने. संस्कृत तिका बऱ्या भशेन येता. आणि तिने तातल्यो ओरिजिनल स्टोरीज सांगपाक स्टार्ट केली. म्हणजे युजली आमी म्हणटात की लक्ष्मण रेषा काढली, बट तुम्ही जर ओरिजिनल रामायण वाचलें तें नाच भितर. सो दॅट इज लेटर एडिशन. रामान मागीर सीतेक सोडली, तें नाच भितर. इट एंड्स एट राम बिकमिंग राजा. अरे बापरे. उत्तर रामायण इज लेटर एडेड विथ टाइम. आणि विथ टाइम कशें जाता, प्रत्येक जण आपापले आयडियाज भितर घालता.
सो ते आणि रामायण कशें कोणें सांगून सांगून वाडिल्ली हे न्ही. सो ओरिजिनल वाल्मिकी रामायणान लक्ष्मण रेशा बी कांय ना. सो ती अशे सगळे स्टोरीज सांगपाक लागली किंवा संस्कृताचो एक्चुअल मिनींग सांगपाक लागली आनी तिचे वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल पॉडकास्ट. आनी म्हाका एक चान्स मेळ्ळो की तिका गोंयची देवळां दाखोवपाक. सो ती एका टॉकाक आयिल्ली गोंयान आनी हांवें तिका गोंयची देवळां दाखयलीं. सो तिका खूब आवडलें की गोंयान अशीं देवळां आसात, तांकां हिस्ट्री आसा की बिफोर इन्क्विजिशन ती साश्टीन आशिल्ली, साश्टीच्यान ती देवळां आयलीं, म्हणजे नदी क्रॉस करून आयलीं. आनी इतलें जावन आतां जर तुमी त्या देवळान वचून म्हणजे पळोवशें जाल्यार कोण म्हणचो ना की हे 500 वर्सां पयलीं देवूळ फक्त रातचें सांबाळून कितें म्हणजे कितें मेळ्ळा तें उखलून एज अ रेफ्युजी आयला म्हणून. मंगेशी कवळे हाचें सारकें देवूळ कोणूच म्हणचो ना की हे 500 वर्सान रिबिल्ड केला फ्रॉम स्क्रॅच. सो तें तिका जेन्ना सांगलें न्ही, ती म्हणपाली ही गोंयची जी स्टोरी आसा ही लोकांक कळपाक जाय. आनी ती जेन्ना मुंबय गेली शी रेकमेंडेड माय नेम टू रणवीर्स टीम. आणि ताणी हांव कोइन्सिडेंटली नेक्स्ट वीक आय वाज see how the universe work. I saw your YouTube first a while ago, then I saw your Instagram, and today I am here interviewing you. सावनी, तुवें तो जोक ऐकला जेन्ना लोक म्हणटा पळय विमेन आर्किओलॉजिस्ट दे लायक डिगिंग द पास्ट. तुका हो जोक केन्ना ऐकला तुवें? खूब जाणां म्हाका तो सेंड करतात, फेसबुकार दिसलो की टॅग करतात. बिकॉज आय थिंक म्हणजे इवन आय हॅव दॅट हॅबिट. आय विल फॉरगिव्ह बट आय विल नॉट फॉरगेट. ते याद उरता खंय तरी. आनी इट इज सो बट इन जनरल विमेन आर्किओलॉजिस्ट कमी आसात बिकॉज इट इनवॉल्व्स अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क. आता फ्रॉम माय लास्ट फ्यू जनरेशन्स आसात. आणि ताच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे आमची एक प्रोफेसर आशिल्ली, शी रिटायर्ड रिसंटली. म्हणजे देर हॅव ऑल्सो बीन विमेन आर्किओलॉजिस्ट हू डन एक्झॅम्पलरी वर्क. आणि ती रिसर्च करताली नर्मदा व्हॅली हातून अबाउट प्री हिस्टॉरिक म्हणजे रॉक आर्ट बी. आणि ती आपल्या भुरग्याक बी सुद्दां एका वर्साचें घेवन वचप आनी गांवांनी थंय फिरून रॉक आर्ट मेळटा काय, एन्शंट हिस्ट्री कितें आसा काय, दॅट रिसर्च देव डन. सो देर आर लॉट ऑफ ग्रेट विमेन आर्किओलॉजिस्ट ऑल्सो. पण आता विथ टायम द नंबर इज इन्क्रीजिंग बिकॉज एक मीम कसो तो खूप शेअर जाता. एक बायल आसा ती कितें तरी डिग करता. शी इज लायक सिटिंग टू डिग समथिंग आनी ते सकयल बरयला बिकॉज शी लायक्स टू डिग द पास्ट. सावनी बाय, वयच्या पयलीं तुका आमच्या गोंयची जी महिला आसा, गोंयच्यो ज्यो बायलो आसा जे नॉट ओन्ली इन दीस फील्ड, खंयच्या क्षेत्रांत समज ती वयर सरूंक सोदता, एक सेल्फ डिपेंडंट जावंक सोदता, तूं तांकां कितें मेसेज दिवंक सोदता? ओके, एक म्हणजे सी नाव आय स्टार्टेड विथ फर्स्ट द आर्किओलॉजी. आय यूज टू कंडक्ट हेरिटेज टुअर्स. आणि नाव आय एम म्हणजे हे फार्मातून म्हणजे दिस इज माय हजबंड्स वेंचर. जंय आमी पडीक जमनींतल्यान आमी हे फार्म तयार केला. दिस इज टू बी अ बॅरन लँड. आणि आय एम वायल आय एम इंटरव्यूइंग यू, म्हाका पक्षी दिसता फाटल्यान आणि मोरूय दिसता आसतले फाटल्यान. सो म्हणजे हांगा आमी आतां एग्रो टुरिजम करता. वी आर वर्किंग विथ लॉट ऑफ पीपल इन द विलेज म्हणजे स्पेशली लेडीज, जंय आमी तांकां म्हणजे लोकल फूड आनी अशें हें करतात की गोंयचे लॉस्ट रेसिपीज आसात तेचे. सो जेन्ना तुमकां स्वताचेर म्हणजे सेल्फ डिपेंडंट जावपाक जाय जाल्यार वन थिंग इज यू हॅव टू आयडेंटिफाय वॉट इज युअर पॅशन. करेक्ट. सेकंड म्हणजे ताच्या बद्दल तुका अशें दिसपाक जाय की वेन आय एम डुईंग थिंग अँड आय एम सर्विंग इट टू पीपल, इट कूड बी एनीथिंग. म्हणजे इन माय केस इट कूड बी आर्किओलॉजी, इट कूड बी द फार्म or the activities that I do at farm. I first should be passionate about it. Correct. I should love that thing that 200%. तेन्ना जेन्ना हांव म्हणजे 200% ताका दिता लोकांक फुडल्या म्हणजे कळटा न्ही की हे बेश्टे करपाक जाय म्हणून करिना. आणि तशें आसपाक जाय. सेकंडली तुमचो एक पॅशन तुमी आयडेंटिफाय केलो बट दॅट इज नॉट इनफ. यू हॅव टू स्टार्ट लर्निंग सायड स्किल्स. म्हणजे आतां म्हाका आर्किओलॉजी किंवा हिस्ट्री इंट्रस्ट आसा but usually now I've started doing say YouTube channel. So I have to learn ki how to present it. एक skill additional करचे पडले. हिस्ट्री खबर आसून फायदो ना. म्हणजे ते हांव एक बडा करून एक सांगता, इट इज अ बोरिंग, कोणाक आयकुपा इंट्रस्ट ना, म्हाका नॉलेज आसून इट गोज वेस्ट. सो आय हॅड टू लर्न. हांव युट्यूबार थोडे व्हिडिओज पळयता, स्टोरी टेलिंग कशें करपाचें, वॉयस मॉड्युलेशन, म्हणजे इल्लें शिकता. सो दॅट अपग्रेडेशन यू हॅव टू कीप डुईंग. आणि सायड स्किल कितें आसत की म्हणजे त्या हाका तो जो तुमचो विषय असतो. सेल्फ इंडिपेंडंट इज नॉट ऑलवेज अर्निंग, इट इज ऑल्सो सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन. हय. आणि दॅट सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन विल ऑलवेज गिव्ह यू गुड अर्निंग ऑल्सो, गुड रिझल्ट्स. म्हणजे इफ यू आर गुड ॲट युअर वर्क इट विल नेवर हाईड. म्हणजे एका मनशाक आणि गोवा वी आर लकी, वी आर इन अ स्मॉल क्लोज नीट हे
वर्ड ऑफ माउथ इज व्हेरी हेल्पफुल. व्हेरी हय. आणि गोंयान एक मनीस दुसऱ्या मनशाक वळखता, सो तांकां जर आणि गोंयान ही संवय आसा जर म्हाका कितें आवडलें हांव आणि 5 जाणांक वचून सांगतात Either he knows a person in Goa or he knows how to know another person in Goa. सो फर्स्ट इज नो युअर पॅशन अँड स्टार्ट अपग्रेडिंग युअर अदर स्किल्स. इट कूड बी एनीथिंग. इट कूड बी जर तुमकां म्युझिक आसा जाल्यार टेक्नॉलॉजी शिका, कितें तरी ताचे सायड एक ही सगळी आवड तू केन्ना म्हणजे आमच्या गोंयच्या गव्हर्नमेंटा कडेन गेला किंवा तुझे कितें म्हणजे यू वॉन्ट गोवन गव्हर्नमेंट टू इंटरफियर इन दिस अँड हेल्प यू टू इम्प्रूव युअर आयडियाज ऑर गिव्ह यू मोर आयडियाज. ओके. सो गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा एका म्हणजे प्रत्येक हाका की एक तुमकां बेज मेळटा गव्हर्नमेंटाचो, एक एक्सपोजर मेळटा, एक ट्रस्ट वर्दीनेस मेळटा लोकां कडल्यान. आणि म्हणजे आय हॅव गॉट दिस पर्सनली अपॉर्च्युनिटी टू वर्क ऑन डॉक्युमेंटरीज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ गोवा विथ डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. कोविड टायमान आमी थोडेशे हिस्ट्री ऑफ गोवाचेर एनिमेटेड विडियोज केल्ले विथ CM's ऑफिस थ्रू DIP. हिस्ट्री ऑफ गोवा भुरग्यां मेरेन पावची म्हणून. एनिवे सो तसो सपोर्ट मेळ्ळा. आणि टुरिजमच्यो पॉलिसीज आसात हेरिटेज टुरिजमा बद्दल, हिंटरलँड टुरिजमा बद्दल. बट जस्ट गव्हर्नमेंट सपोर्ट आसून इनफ ना. म्हणजे यू ऑल्सो देर इज ऑल्सो पीपल सपोर्ट. सो आय एम बँकिंग ऑन बोथ बिकॉज गव्हर्नमेंट सपोर्ट इज देर बट जेन्ना तुमकां पीपल लोक सपोर्ट करता न्ही इट बिकम्स एज अ बिग थिंग. फक्त गव्हर्नमेंट सपोर्ट आयलो ते पेपरान थंय उरता म्हणजे इट इज निडेड डेफिनेटली. आणि गव्हर्नमेंट कॅन ऑल्सो म्हणजे आता हिस्ट्री ऑफ गोवा आसा गव्हर्नमेंटाचे म्हणजे आणि गव्हर्नमेंट लेवलाचे जेन्ना आतां जाता इट रिचीज टू अ मास लेवल की जेन्ना गव्हर्नमेंट स्टार्ट्स टेलिंग स्टोरी की गोंयची असो इतिहास आसा बट पीपल सपोर्ट इज इक्वली इम्पॉर्टंट आणि दॅट टेक्स यू टू अनदर लेवल कम्प्लिटली. सावनी तुझे जे मिस्टर आसा डॉक्टर मळे ही इज एन इंजिनियर बट आय थिंक ही इज लेफ्ट हिज इंजिनियरिंग अँड इज अ पार्ट ऑफ द नेचर नाव. त्यांच्याबद्दल किती तरी सांग न्ही. सो डॉक्टर मळीक इज माय फादर इन लॉ. PhD in organic chemistry. That's why Dr. Malik. So Chaitanya, he's an engineer आणि आफ्टर इंजिनियरिंग आता ही जी जागा आसा हांगा पळयता ही फूल बॅरन लँड आशिल्ली म्हणजे ग्रास वाडटा पावसान आणि समर टायम मेरेन ते ड्राय जाता अशें. सो हांगा रिकल्टिवेशन करपाचें आशिल्लें म्हणजे पुण्या वचून कॉन्क्रीट हातून रावन मागीर हे करचे पेक्षा ही वॉन्टेड टू डू समथींग इन म्हणजे इन सिंक विथ नेचर. So it started with farming here. You met him in Pune? No, I met him in Goa only. We both have grown up in Parvari. Oh. And now we both have come back to our village, his ancestral village. Oh God. And it So started with this farming. फार्मिंगाक कितें जाय ऑर्गेनिक फार्मिंग करता जाल्यार म्हणजे आमकां केमिकल कांयच वापरपाचें नाशिल्लें जाल्यार बरें गायचें शेण जाय. सो वी स्टार्टेड विथ डेरी. आमचे कडेन गिर देशी गायी आसा आणि गौशालाचे मागीर दूध बरे क्वॉलिटीचे जे मेळटा. सो विदाउट पास्चरायझेशन वी स्टार्टेड सेलिंग इट इन परवरी हें अशें म्हणजे परवरी पणजी सिटीज. सो थर्ड ताका कितें फार्मींग फक्त इन आयसोलेशन जायना. फार्मींग आसा डेरी आसा इंटग्रेटेड आनी ताका एक थर्ड हें जाय म्हणजे टू मेक इट एज अ कंप्लीट ब्युटिफूल मॉडेल वी स्टार्टेड विथ इको टुरिजम. सो फाटल्यान तूं पळयता हें सगळें झऱ्याचें उदक. सो हांगा आमी नॅचरल हें करता म्हणजे लोकांक एक्सपिरियन्स दिता की द जॉय ऑफ फार्मींग. हांगा येया प्रत्येक भुरग्यांक दाखया की झाडां कशीं जाता हें जाता. सो म्हणजे ते एक्सपिरियन्स करपा खातीर. आणि चैतन्य हॅज बीन अ गुड सपोर्ट अँड पार्ट ऑफ युअर. सो हियर म्हणजे आय एम कन्सिडर माय सेल्फ ब्लेस्ड की हे सगळें नेचर म्हाका आणि नेचर प्लस ऑर्गेनिक फूड सगळें मेळटा म्हणजे आणि थर्ड इज म्हणजे लिटरली म्हणजे हांव आतां हिस्ट्री आतां खंय ट्रॅवल करता आय टेल हिम की ही प्लेस अशी. सो ही स्टार्टेड थिंकिंग की हांव एकटोच कित्याक आयकू. सो ही वूड स्टार्ट म्हणजे आतां ही इज लायक लिटरली आफ्टर मी काठी घेवनूच लागिल्ल्या भशेन की हांगा यूट्यूब व्हिडिओ रेकॉर्ड कर. ही रेकॉर्ड्स माय व्हिडिओज आणि ही अँड माय ब्रदर एडिट्स देम आणि देन वी पुट इट ऑन यूट्यूब चॅनल. म्हणजे अख्खी टीम तुझ्या घरान. सो लिटरली ही हॅज टू फोर्स मी म्हणजे आता ह्याचे फोटोज एडिट कर ह्याचे कॅप्शन बरोवन दी म्हणजे आमचो एपिसोड आम्ही करूया की तोच करतलो. सो दे हॅव स्लोली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दॅट ऑल्सो की एक म्हणजे बरो फोन मायक घेतलो. सो बिकॉज आमकां तितलो बरो रिस्पॉन्सूय येवपाक लागलो. लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड आस्किंग की व्हिडिओज आनी कर आमच्या देवा बद्दल आमच्या देवळा बद्दल सांग आमच्या गांवा बद्दल सांग ह्या प्लेसीस बद्दल सांग. सो द बॅक एंड ऑफ दॅट ही हँडल्स. सो वी कॉल आवर सेल्फ एज आमी एक इंस्टाग्राम ID केल्ले. इट्स एन एग्री अँड कल्चर कपल. दॅट इज आवर एग्रीकल्चर.
सो ही इज फ्रॉम एग्री अँड आय एम फ्रॉम कल्चर. कल्चर. सो एग्रीकल्चर कपल. कपल. तुमका आता फॉलोवर्स वाटतले लोकांनी ऐकले आता हांव सगळ्यांक पयलीं हांव फॉलो करतले. थँक्यू. तर ह्या आशिल्ले आमच्या वांगडा बाय सावनी शेटये. आता आमी बेगीन मेळया फुडच्या एपिसोडान. तोपर्यंत नमस्कार.